Welcome back to my channel. Welcome back to a new vlog. So, is 31st and I hope you all are doing good. And Sajmata, last day of the year. हांव आतां मातशें भायर सरता आतां म्हाका इज न्यू अपॉयंटमेंट आहा मुगे हितू दिसा पेंडींग आसलेलें डेंटिस्टा पयलीं अपॉयंटमेंट. सो हांव मातशें डेंटिस्टा पयलीं वचून येता. त्याच्या फाटल्यान मागीर म्हाका हें हाडपा जाय, चिकन हाडपा वचपा जाय. हांव तेन्ना चिकन घेवन येतलें आनी मागीर हांव मॅरिनेट करून दवरतलें. सो म्हाका केकूय करपा जाय. सो लेट्स सी हाव इट गोज. आयज दीस केसो वयता चोया आतां. पूण सद्या हांव आतां वयता. आतां ऑलमोस्ट जालें 10 to 11. सो मातशें मुगे डेंटिस्टा पयलीं हांव काम काबार करून येता आनी मागीर चोया कितें करून केशें हाव इट गोज. असं येयला हांव आतां चिकन घेवन येयलें जें होल चिकन. म्हाका आतां हें 1.3 कितू तरी आहा म्हूण. आतां हांव न्हू एक पयलें मॅरिनेट करून दवरतलें चिकनाक आनी चिकन मॅरिनेट करून दवरून तेजे म्हाका आतां तेजे उपरांत हांव चिंतालें केकूय बीन ती एक्चुली मिक्स करून दवरूंक पडटली 3 to 4 hours. सो पयलीं चिकन मॅरिनेट करता मागीर केक मिक्स करून दवरता आनी दाखयता तुमकां हांव केक हांव कितें करून करता तें. कित्याक ही केक न्हू हांव लॉकडावन आसलो न्हू तेन्ना शिकलोलें. कित्याक तेन्ना एलकन ल्हान आसलो आनी न्हू तेन्ना काम कांय नासलें करपा. सो हांव अशें करून बेजार येतालें आनी हांव एवरी मंथ न्हू हांव ताका केक बेक करतालें. एज पयलीं तूं हांव म्हाका हितून इंट्रस्ट आसना बेकिंगाचो. पूण आय थिंक बिकॉज ऑफ एलकन आय स्टार्टेड बेकिंग. स्टार्टींग तर सारकें जायनासलें पूण नाव इट इज गेटींग बेटर. आनी हांव आयज केक बेक करता एक्चुली जाय तेंपान. एलकनागे आख्खें फूल म्हाका आतां एटलिस्ट 9 to 10 months हांवें बेक केली तेगेली. एवरी मंथ आमी तेगेलो बेक करतालीं. आनी फर्स्ट बर्थडे म्हणून तेगे आमी भायल्यान ऑर्डर केलोली आनी 6 months भायल्यान केलोली. सो तेजे मोदें हांवें सगळें तेगेलो एवरी मंथ हांवें बेक केलें. वॉट यू वॉन्ट नो आय जस्ट फिनीश माय वर्क फर्स्ट. आनी बाबा वेट. आनी हांव आतां चिकन मॅरिनेट करता आनी दवरता. ताका एक्चुली सुबेज मॅरिनेशन कांय गार्लीक, ऑयल, सॉल्ट आनी ऑरेगेनो, इल्लीशी कोथमीर, इल्लीशी पुदिना ऑप्शनल म्हणटा हांव मुगे सगळें ओन घालता. आनी चिली फ्लेक्स चोयता मस्त हांव चिली फ्लेक्स घालची ना. चिली पावडरू घालता तें चडशें. आनी लायम इम्पॉर्टंट तेका. आनी मॅरिनेट करून दवरता हांव आतां आनी दाखयता तुमकां. सो हें मॅरिनेशन करपा न्हू हांव पयलीं सगलें मिक्स घेता. हांव कितें कितें यूज करता न्हू तें पयलीं सगलें मिक्स घेता. पयलीं हितून हांव ऑयल घेता. हितून न्हू हांवें एक्चुली ऑलिव्ह ऑयल यूज करपा जाय. म्हाका सद्या ना म्हणजे काबार जालो आहा. सो 2 tablespoon हांवें ऑयल घेयला आनी तितून हांव सॉल्ट घालता एज पर रिक्वायरमेंट. आनी तेजे उपरांत न्हू तितून हांव ऑरेगेनो मिक्स घालता. Wait. What is it? आनी न्हू तितून हांव गार्लीक, चॉप्ड गार्लीक घालता. हितून हांव जिंजर घायला ना केन्नाय. हांव स्वता चॉप्ड गार्लीक घालता. पुदिना ऑप्शनल. तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें ना जाल्यार इट्स ओके. नाल्यारूय बरें जाता. आनी सोया सॉस, रेड चिली सॉस हे सगळी 1 teaspoon. आनी तितून न्हू हांव चिली फ्लेक्स घालतलें. चिली फ्लेक्स न्हू तुमकां जाय ते भाशेन कितें तुमकां स्पायसी जाय ते भाशेन तुमच्यान घालपा जाता. कित्याक मुगे चिकनूय मातशें व्हडलें आहा तें 1 kg सुबेज आहा तें. हांव इल्लेशें सुबेज घालता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट लायम.
ओ मुगे ओ आको एक फूल लायम सोरपा कित्याक हो लायम आको व्हडला हा ताका लागून हांवें हाफ केला. सो तुमच्यान एक आक्को फूल लायम घेवपा आता आनी तेज बी काड आनी ज्यूस घालपाचो. सो हे सगळें न्हू मिक्स केलें म्हणटरी न्हू तितून हे सगळें मिक्स करून घेवपाचें बरें. आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू इल्लोसो हल्दी पावडर घालपा आता. म्हाका दिसता हांव घातलें इल्लेशें मातशें कलर चेंज जावपा लागून. आनी इल्लेशें ऑयल वयता तितून. सो 3 टेबल स्पून हांवें हितून ऑयल घायला. हे न्हू सगळे मसाले बरें मिक्स करपा जाय कित्याक मिठूय बीन न्हू बरें मिक्स जावपा जाय नाजाल्यार सगळें तितून एक कडेन आसतलें ताका लागून बरें मिक्स जावपा जाय सगळें. हांव मागीर चिकन बेक करता न्हू तेका तितून हांव थोडेशे वेजिटेबल्स घालतलें. हांव मागीर कोता आसता दाखयता तुमकां. आनी आतां बरें मिक्स जालें तरी आतां चिकन घेवपाचें. सो हें चिकन घेयलें न्हू आतां तितून हांव आतां हे स्कीन मातशें अशें करून न्हू ओपन करपा जाय. स्कीन ओपन करून तितून मसाला मातशें घालपा जाय पयलें. सो हे मॅरिनेशन न्हू एटलिस्ट 2 to 3 hours दवरतलें. आतां आफ्टरनून जालें न्हू मागीर हांव सायन्सा तें बेक करतलें. आतां हांव किचनां वयतालें. आतां ऑलमोस्ट 4.5 hours जालीं ती केक हांवें बॅटर करून दवरलो न्हू तें आतां हांव वयतालें भाजपाक. कित्याक केक जालें म्हणटरी मागीर म्हाका चिकन घालपा जाय तितून. आनी पयलीं केक भाजतलें आनी मागीर तितून हांव चिकन रोस्ट करतलें. आतां हांव दिसता येयलें तितून जॉनलाचें दाखयता हांव. सगळीं न्हू दिसती पडटलें म्हाका खबर ना. हें ठाणून दिसती कोणा सामकें मिसा कोदेल घायलें भायल्यान. आनी तो माड आहा न्हू तेजे सायडी मुखार एक स्क्रीन घायली. न्यू इयर अशें करून वचता थिंग भायल्यान सगळ्या घालताय कोदेलां कित्याक न्हू जायतो क्रावडूय जायत आसता. आनी क्रिसमसा म्हूण तूं ते हेजी आसता. सो हांव पळयता एक्चुली आयज बाबागे गॉड पेरंट्स ती म्हाका हांवें आफ्टर मास ताका लागून न्हू तें रोस्ट चिकन हांव आयजू करता. आनी बीफ हांवें मॅरिनेशन करून दवरलो हा ग्रीन मसाला तेंय बीन हांव बेश्टें फोण्णां घालतलें मातशें. आनी पयलीं सद्या हांव केक भाजयता कित्याक केकी एटलिस्ट 40 minutes तरी लागतली. हांवें सुबेज केलें ना बॅटर धाकटे शेटीन ती काबां जावपाची रोखडी केक धाकटे शेटीन केलां सुबेज व्हडली करून हांव. आनी तुमकां न्हू हांव तें बॅटर दाखयता. अशें करून 4-5 hours दवरून दिता तें बॅटर मातशें दाट जाता. आनी तें दाट जालें न्हू मागीर भाजीच न्ही पयलीं आमच्यान ती कन्सिस्टन्सी आहा ती न्हू मातशें सॉफ्ट जावपा तें हें करपा जाय. इल्लेशें दूद घालून मिक्स करपाचें. चल आतां दाखयता तुमकां. आतां सगळीं न्हिदलो हांवें ताका लागून हांव फोर्सान उलयना. हांव फाल्यां दाखयता तुमकां आतां. ही कन्सिस्टन्सी न्हू सारकी दाट जालेली. हांवें तितून आतां इल्लेशें दूद घालून मातशें पातळ केल्या आनी पातळ करून मागीर मिक्स केल्या. सो अशें करून जावपा जाय बॅटर.
Year. Say Happy New Year. Show what you got. Elkin is wishing everyone Happy New Year. आज 1st of January आणि सगळ्या तुमकां विश करता वेरी वेरी हॅपी न्यू इयर. इवन हॅव गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस. कशी वयता तुमगे न्यू इयर? आमगे न्यू इयर वयता ओके. काल हांवें चिकन केलं तेन्ना म्हाका तुमकां दाखोवपा मेळोंक ना मागीर कित्याक तें शूट करपा मेळोंक ना म्हाका. हांव विसरलें दाखोवपा तुमकां आनी ते आमी राती कडेन एक्चुली 31st केलोलें आनी आयज फर्स्ट आयज मामीन आनी भयणीन रांदिला चिकन शाकोती आनी बीफ आनी पुलाव. मामी दाखय तुमकां ती वीश करपा सोदिता तुमकां सगळ्यांक. वीश कर मुगे हॅपी न्यू इयर वीश कर सगळ्यांक. अच्छा मामी येयली. मामीन आज चिकन शाकोती केल्या मामीन आनी भयणी. हांवें केलें ना चेडवान केलें तातलें. हाय सगळ्यांक तुमकां वीश करता पयलीं हॅपी न्यू इयर म्हण. सगळ्यांक बरी भलायकी दिवची नव्या वर्सा. सगळ्यांक राखपाची देवान आनी सगळ्यांक एकवटान मोगान दवरची म्हूण हांव मागिलां आयज आमी सगळ्यां पासून. आनी तुमकां सगळीं बरी करून बरे भाशेन सेलिब्रेट कराय. मोगान केन्ना सॅड जायनाका. हॅपी राव. कितलें वायट देखून येयलें जाल्यार सोंसून व्हरपाचें. आतां आमी वयताय जेवपा वयता येता. जेवपा वयता चिकन शाकोती बीफ आनी पुलाव आनी सॅलड न्हू आनी कितें आहा जालें. कालचे ते दाखोवपा मेळोंक ना म्हाका तें रोस्ट केलो तें चिकन. पळय काडूं मेळोंक ना व्हिडियो चिकन रोस्टाचो. आज म्हाका दिसता हांवें सगळें आपआपल्या घराको हाय जातलें मोगान जेव सांगातान जेवपा एकवटान. आमी आतां वयताय जेवपा आनी हो धाकलो व्हिडियो आतां हांव एंड कोत्ता. मामी बाराबर एंड कोत्ता इज. सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरी वन फॉर न्यू इयर आनी गॉड ब्लेस एवरी वन. टेक केअर. बाय बाय. बाय से फर्स्ट बाय से. बाय से. टेक केअर से. टेक केअर से. टेक केअर. Mama, can you put purple?